मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. काणकोण हॉस्पिटलाची डेंग्यू मलेरिया विरोधात नेटान मोहीम. पण हॉस्पिटलाच्या आवारात पुसतात ॲम्ब्युलन्सी आणि हेर गाडयो. पळयात भलायकी खात्याची विसंगत करणी. चोरयेक गेल्ली मडगावची रेंट कार. ट्रॅकराच्या आधारान पुलिसांनी काढलो वास. पुणेच्यान हाडली गाडी. 2 जणांक पुलीस कस्टडी. फुडल्या 2 दिसात गजगजतलो पावस. पावसाक मेळटलो खर वाऱ्याचो सांगात. IMDचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या हॉस्पिटलाच्यो काणयो आणि प्रताप सांगून सोपनात. ह्या हॉस्पिटलान डेंग्यू मलेरिया विरोधी मोहीम नेटान सुरू केल्या. पूण त्याच वेळार विसंगतींची पैदासय पळोवपाक मेळटा. हॉस्पिटलाच्या आवारात स्क्रॅपाच्यो कांय गाडयो पावसात भिजत आणि कुसत पडल्यात. हें नवें जळार पैदास केंद्र जावं येता. कोणाचे कृपेन ते सोदचें पडटलें. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या काणकोण तालुक्यात आता डेंग्यूचे केसी वाढपाक लागला आणि काणकोणचे हॉस्पिटल असा आपल्या पद्धतीन अवेअरनेस करता. त्याच बरोबर डेंग्यूचे केसी वाढपाक जायना ताका लागून वेगवेगळ्या पद्धतीन लोकांक आता ट्रीट करपाक लागल्यात. खास करून जे गांवांनी उदक साचता ते उदक साचपाक दिवपाक जायना ताका लागून वेगवेगळ्या लोकां खातीर ते आयडिया सांगतात. पूण दुर्दैव अशें की ह्याच हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान जवळ जवळ 2 ॲम्ब्युलन्स आणि 1 सुमो गाडी हांगासर अशी स्क्रॅप यार्ड जावन पडल्या. आणि ह्या पावसा भितर हातूंत उदक वयता आणि हांगासरच आता डेंग्यूचे म्हणजे मच्छराचें केंद्र सुरू जाला. एका सायडीन अवेअरनेस करता जाल्यार तांच्याच कॅम्पसा भितर अशा तरेचें सिच्युएशन म्हणजे हे लोकांना सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडे पाषाण अशा तरेचें सिच्युएशन. दुसरे वाटेन काणकोण तालुक्यान जे आता स्क्रॅप यार्ड आसा ते स्क्रॅप यार्ड काडचे भायर काडचे अशें म्हणून काणकोणच्या म्युन्सिपालिटीच्या मिटिंगेक सुद्दां वेगवेगळ्या पद्धतीन आवाज सुरू जाला. त्याच बरोबर CO किंवा कलेक्टर्स डिझास्टर मॅनेजमेंट हांचे कडेन हे विशय आता गंभीर्यान गाजपाक लागल्या. पूण दुर्दैव अशें की काणकोणच्या हॉस्पिटलाच्या कॅम्पसा भितरच आता हो एक नवो स्क्रॅप यार्ड सुरू जाला. आणि हो स्क्रॅप यार्ड काडटले काय कितें आणि ह्या हाजे कडेन डिझास्टर मॅनेजमेंट आसूं म्युन्सिपालिटी किंवा आमचे काणकोणचे हॉस्पिटलाची ऑथॉरिटी आसा गंभीर्यान लक्ष दिवन हो स्क्रॅप यार्ड खाली करतली काय कितें. आणि त्याच बरोबर ह्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान ताजे नंतर जो मलेरिया किंवा डेंग्यू सारको मच्छर पैदास केंद्र जावपा खातीर जे कारणीभूत ठरता ते मच्छराचे पैदासा कडेन गंभीर्यान ब्रेकअप करपाचें काम करतले कितें ह्या हाजेर गंभीर्यान आतां विचार करपाची गरज आसा. हांगासर पळयात हें इतलें गंभीरपणेन कुजलां हांगासर हें उदक. आनी हांगासर नॉर्मली येवपाक जायना नाका धरून येवचें पडटा. हे सगळे मोटर आणि हे सगळे इलेक्ट्रीक बेज मोटर लायटीचे कनेक्शन्स आसा हांगासर. जर तर शॉर्ट सर्किट जालें पावसाच्या उदकान हॉस्पिटलाक लोक बरे जावपाचे सोडून हांगासरूच लोक मरतले. मेडिकल वेस्ट इंजेक्शन्स आणि बाकीचे सगळे गजाली पळयात उगड्यार हे भरलेले आसात. दुसऱ्याक क्लीन रावा.
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. म्हापसा मार्केटात नव्यान बसयल्ल्या रस्तो डिवायडराक थळाव्या प्रवाशांनी कांय प्रमाणात विरोध केला. खास करून रस्तो अशीर आशिल्ल्यान डिवायडरांक लागून येरादारीचो गोंधळ जाता असो त्यांचो युक्तिवाद. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत आयज आमकां डिवायडर घातलेले पळोवपाक मेळटा. म्हापसा कोर्टा कडेन तशेंच म्हापसा मार्केटा कडेन हे डिवायडर घातलेले आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. पूण आयज हे डिवायडर जे घातलेले आसा हे डिवायडरा खातीर खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तशेंच ज्या रस्त्या सायडीचे पार्किंग आसा ताज्या खातीर मेन हे ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी हो रस्तो अशीर जाता आनी खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. आयज आमी पळयतात की ह्या डिवायडराचेर 4 व्हिलरी रॅम्पार चडयतात आनी खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. सो खंय तरी जेन्ना हे डिवायडर घालता हे रस्त्याचे पयलीं मेजरमेंट घेवपाची गरज आसा आनी रस्तो खंय अशीर आसा थंय डिवायडर घालचें न्हय. तशेंच रूंद रस्त्याचेर हे डिवायडर घालपाची आयज गरज आसा. कारण आयज आमी पळयतात की कोर्टा कडेन कितलेशेच फावटी ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर त्यो रॅम्पार सोडलेल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जेन्ना हे डिवायडर घालता खंय तरी मेजरमेंट घालूनच घालपाची गरज आसा. पूण डिवायडरांक लागून येरादारी सुरळीत जातली आणि फावो तो वेळ दिल्यार लोकांक ताची संवय जातली असो युक्तिवाद थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान केलो. आयकात. म्हापशान आमी पळयता कोर्टा कडेन डिवायडर घातला आनी मार्केट टावन एरिया आसा पळय थंय डिवायडर घातला. पण चडशे सर एक्सिडंट ज्यो गाडयो आसा पळय 4 व्हिलर त्यो त्या रॅम्पार चडटाना आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ते म्हाका 10 दीस पयलीं म्हाका कोणे तरी एक व्हिडियो धाडलेलो आनी हांवें इमिजिएटली पी.आय. ट्रॅफिकाक सांगून कितें जाता थंय डबल पार्किंग जाता, जागो सुट्टा म्हणून सगळ्यांचे जजमेंट सारकें आसा अशें आसना. थोडे जाण नवीन आसता ड्रायव्हर, थोडे जाण एक्सपिरियन्स आसता ड्रायव्हर. त्या कारणाक आमी डिवायडर घातले. जायतीं वर्सां पयलीं बाजारांत तरी डिवायडर आसले आनी ल्हान आसतना म्हाका याद येता. व्हडली नासली पण बारीक ताका फातर आसलें आनी थंय डिवायडर आसलें. सो वी हॅव रिस्टोर्ड द डिवायडर्स. म्हाका थोडे लोकांनी सांगलें की झेब्राक ओपन करचें म्हणून. पूण प्रत्येक कडेन ओपनिंग दवरप सारकें आसना बिकॉज दॅट अगेन ऑबस्ट्रक्ट्स द ट्रॅफिक फ्लो. ऑथरायज्ड झेब्रा क्रॉसींग आसा थंय तेंच्यांनी ते दवरलेले आसा आनी थंय लोकांक वयर सकयल वचपा खातीर ओपनिंग्स आसा. विथ रिगार्ड्स टू दीस आय हॅव आस्क्ड ट्रॅफिक टू मेक शुअर दॅट डबल पार्किंग थंय जायना म्हणून. ऑर एक लोकांनी थंय गाडयो दवरून रावंक उपकारना. थोडे जाण कितें आसता गाडयेर लायता आनी गाडयेन बसतात कितें हाडपा खातीर. सो दॅट ऑल्सो शूड बी चॅक. म्हाका दिसता ओपन जर वाट गावल्यार हें खंय तरी कमी जावंक शकता. डिवायडर घातला सो दॅट देर इज फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. म्हणजे एक सायडीक वचपाक एक सायडीक येवपा खातीर थोडो टायम लागता केन्ना केन्ना जावपाक. काल सुद्दां म्हाका दिसता सकयल म्युन्सिपालिटी कडल्यान येताना वयर कॉलेजी कडेन वयता त्या रस्त्यार थंय एडमिनिस्ट्रेटर तुमच्या बिल्डिंगा सुमार गाडयो लावन आसा. सो हांवें सांगलेलें की प्लीज मेक शुअर दॅट वी कीप दीज एरियाज ओपन सो दॅट देर इज स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. आमी डिवायडर घातला लोकांक त्रास करपाक न्हू बट लोकांक हेल्प करपा खातीर, ट्रॅफिक डिसिप्लीन हाडपा खातीर आनी एक बरो फ्लो हाडपा खातीर. लेट अस सी हाव इट गोज थ्रू बिकॉज डिवायडर घातला खूब मेहनत करून ते डिवायडर घातलेले आसा लोकांच्या कन्विनियन्सा खातीर. सो लेट अस सी हाव इट प्रोग्रेसीस इन द फ्युचर. आनी जर आमकां कितें तेजेर स्टेप्स घेवचे पडटले वी वील टेक अ डिसिजन बेस्ड ऑन द ट्रॅफिक रुल्स. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव रेंट कार धन्यान एक जीप भाड्यान दिल्ली. जीप चोरयेक गेल्ल्याचे कळटकच ताणें मडगांव पुलिशेंत कागाळ केली. कारीक ट्रॅकर आशिल्ल्यान पुलिसांक गाडयेचो सोद लागलो. मडगांव पुलीस पंगडाक पुणे महाराष्ट्रात ती गाडी सापडली. 2 दुबावितान ताब्यांत घेवन 7 दीस पुलीस कस्टडीत दवरल्यात. कार भाड्यान घेतना फटीची कागदपत्रां दाखयल्ली खंय. ही हेच्या खातीर की ही जी गाडी आसा ही रेंट कॅब आसा आनी ही जीप आसा आनी ही खंय तरी एक मनशान भाड्या दिल्ली आनी ह्या भाड्या दिल्ले कडेन आसतना ही गाडी जी आसा ही 2 जाण मनीस जे आसा ते घेवन गेले. आनी जेन्ना ह्या ओनराक कळ्ळें की आपल्याली गाडी ना म्हणून हो इन्सिडेंट 3 तारखेर जाल्लो ह्या म्हयन्याच्या.
तेन्ना तेणी रोखडी कंप्लेन केली आणि कंप्लेन करतरेक मडगांव पुलिसांनी जो PI आसा तुळसादास नायक हांणी एक टीम फॉर्म केली आणि ह्या टीमीक एक PSI, 2 जाण एक हवालदार, 2 जाण PC अशें करून 4 जाणांची टीम तयार केली आणि ही टीम जी आसा ह्या गाडयेक ट्रॅकर आसलो आणि ह्या ट्रॅकराचेर तेणी ही गाडी महाराष्ट्रांत गेली ती कळली आणि महाराष्ट्रांत वचोन थंय पळयली त्या महाराष्ट्र पुलिसेक महाराष्ट्र म्हळ्यार पुणा गेले ते ह्या पुणा पुलिसे मेळोन तेणी ही गाडी जी आसा ही आज हांगा हाडले कडेन आसा आणि 2 जाण एक्युजांक हाडले कडेन आसा आणि ह्या दोगांय एक्युजांक सद्याक GMFC कोर्टान तांकां 7 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा. हे जे एक्यूज आसात हे एक उत्तराखंडाचो आसा आणि एकटो आसा तो UPचो आसा. यांची इन्फॉर्मेशन जेन्ना आमी काढले त्या टायमार कळले की ह्या 2 जाणांनी फेक ID जी आसा ही फेक ID हांगा जो ही जी गाडी भाड्या दिता ह्या रेंट एक कॅबाच्या ओनरा दिली आणि तेजेर आधार कार्डाचो नंबर सुद्दां ना आणि नाव एक आसा आणि कार्ड एक नावाची दिला म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा की हांचे कडेन कितली कार्ड जी आसात ही आसा म्हणून कित्याक असली डुप्लिकेट कार्ड जी आतां आसात ही खुबशीं करपा जातात आणि खुबश्या जाणांनी केले कडेन आनी अशें करून गाडी व्हरतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि भक्ती पै बाळगी. राज्यात फेक कॉलाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. काणकोण गांवडोंगरी पंचायत वाठारात कारव्यां फेक कॉलाची अशीच एक देख पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. उच्च पदार आशिल्ल्या पुलिसांनी दुसऱ्याचेर प्रेशर घालप आणि प्रेशराचेर रावन पुलिसांनी कशा पद्दतीन काम करप आणि ही घटना एक घर मोडले उपरांत संपूर्ण गोंयाक पुलिसां बद्दल नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह उलोवणेचें वातावरण सामकेंच गाजपाक लागला. अशाच प्रकारची एक घटना म्हणजे काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या करवे हांगासरल्या एका पुलिसाच्या बापायकच एक कॉल आयले आणि सांगले की तुजो जो पूत आसा तो रेप केसीक सापडल्लो आसा आणि ताका लागून तुम्ही आमच्या अकाउंटाचेर सुमार 50,000 तरी घालचे जाल्यारच ताका आमी मुखार सोडू शकता किंवा ती केस आसा मातशें लायट करपाक शकता. अशा वेळाचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात काम करपी जाणट्या बापायकच शॉक आयलो आणि ताणें इमिजिएटली दुसऱ्या आपल्या एका मित्राक आपोवन घेतले आणि नंबर जेन्ना कोणालो कितें का जेन्ना चवकशी केली त्या वेळाचेर ते फेक कॉल अशें कळ्ळें तेन्नाच ताणें एक सुटकेचो निस्वास सोडलो. पुराय घटना कशी कितें जाली ती पळोवया. हांव बरें कामां ड्युटी जावन बरें कामां जावन बरें 12:30 म्हाका घर पावलो तेन्नाच म्हाका बरें कॉल आयलें WhatsApp कॉल आयलें मोबायलाचेर आनी कॉल आसा आनी तो पुलिसाचो फोटो बी आसा कॉलाचेर असो तेन्ना म्हाका तो म्हणपाक लागलो तुगेली कितली भुरगीं आहा म्हणपाक म्हाका हांवें मागीर 2 भुरगीं म्हणून आसलें एक चेडो पुलीस आसा मार म्हाका हांवें वय म्हणलें पुलीस आसा म्हणलें मागीर तशें जाल्यार मारो थंय चेड्याचें नांव कितें मार म्हाका हांवें सुशांत म्हणलें जाल्यार सुशांत म्हणलो 4 जाण भुरगीं म्हणलें 4 जाण पुलीस मारले ते रेप पेशंट सांपडले आसा म्हणपाक ते तितून ते चेडो म्हणपाक म्हाका हांवें मागीर तसो उरपाना चेडो म्हणलें मागीर आयलो चेडो जाल्यार चेड्यान तूं उलय म्हणपाक लागलो तेन्ना चेड्यान उलय तेणी फोनाचेर म्हाका हें करपाक लायलें आवाज दिलो तेन्ना तो पापा म्हणटा म्हाका मागीर मना सामकें आपलें तेन्ना आबूस जालो हांव सामको पापा म्हणटा सोडय म्हणटा मागीर तेणी म्हाका सांगलें तुका सुटके चेड्याक सोडोवपाचो आसल्यार आपणा मारो अमूक गुगल पे म्हाका पयशे ती केश आपले कितें मारो आनी ताका आमी जेलेबी घालून पावलो आनी ती फाटी काडटा म्हणलें ताका चेड्याक कितले घाल म्हणलें मागीर तो माल म्हाका पयलें 50,000 पयलीं घालून पावलो आनी मागीर केस चालू दवरपाक मागीर पळया माल तें तेच्या पयलीं 50,000 घालून पावलो आनी जाल्यार मागीर 50,000 घालता म्हणलें म्हणून हांव पयलीं घालून म्हणलें मागीर फ्रेंडा आपयता म्हणलें मागीर फ्रेंडा आपयना मारो गुगल पे तूं टायमींग दे म्हाका तेणी एक 20 मिनटां गुगल पे करून पडटा तरी पयशे मागीर हांवें मागीर फ्रेंडा आपयलो आनी मागीर ताका घराड्या फ्रेंडा आपयलो तेन्ना म्हाका ते फोनूच हें करपाक जाय फ्रेंडा फोन करून दिना जालें म्हाका मागीर फ्रेंडा आपयलो फ्रेंड आयलो आनी फ्रेंडा मागीर फ्रेंड बी तेन्ना उलयलो मागीर कोण उलयता कितें लागून मागीर आमकां कळ्ळें मागीर तो मोबायलाचेर मागीर नंबर हांव तेन्ना वापूस जालो म्हाका कळना तो मोबायलाचेर नंबर तो मागीर तेन्ना म्हाका 92 नंबर म्हणटा मागीर म्हाका आमी कळ्ळें हे स्पॉट वे म्हणटा मागीर तेन्ना आमी तो उगी रावलो मागीर तेन्ना कितें तेन्ना सामको आबूस जालो हांव तेन्ना मागीर पयशे दिता म्हणलें काय सगळें हें केलें सगळें केलें आनी मागीर तो हें केलें खंयच्या भाशेन उलयतालो तो हिंदी भाशेन उलयतालो आनी तेणी म्हाका 2 नंबर दिले पयलीं तेणी कॉल एक केलें आनी मागीर दुसरे नंबराचेर म्हाका तेणी जीपे करपाक तेणी दुसरो नंबर दिलो म्हाका मोबायलाचो ह्या मोबायल नंबराचेर म्हाका जीपे कर म्हाका खंयचें पुलीस स्टेशन बी सांगलें तुका ना पुलीस स्टेशन कांय सांगलें तशें म्हाका खंय रेप केला म्हणून बी कितें सांगलें ना पुलीस स्टेशनाचेर कामां आसले माल ते 4 जाण भुरगीं आनी पुलिसांनी रेप केलें म्हाका 4 जाण पुलिसांत माल तितून
तितून 43 म्हणपाक म्हाका. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या 2 दिसांत गोंयांत पावस घसघसतलो. पावसाक घसघशीत वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. IMDचो अदमास. ह्या काळा खातीर फकत येलो अलर्टाची शिटकावणी दिल्या, पूण हवामान जसजशें वाडटलें तसतसो ऑरेंज अलर्ट मेळूं येता. शेनवारा पावस घसघसून येतलो. दर्यादेगेर लागसर चड अस्थिर हवामानाक लागून जतनाय घेवची. देखून दर्यादेगेर वचपाची येवजण आसल्या पावल घालप टाळात. तशेंच बोट धन्यांनी दर्यान वचचें न्हय असो सल्लो IMD दिता. चडांत चड तापमान 32 डिग्री आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 10 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. पावसा सयत खर वाऱ्याची शक्यताय. आयतारचे तापमान 32 डिग्री आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक 7 तारखेमेरेन शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.